2-3 आमदार हाडप आणि सरकारात शिरून मंत्रिपदां घेवप हो एमजीपीचो हालीं तेंपार यूएसपी जाला। प्रादेशीक पक्षांत सुदारणा करूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो केल्ल्यो ना। सरकाराचो युती पक्ष गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजयाचो सहकारी घटक पक्ष मोगोचेर आरोप। फोंड्या गोवा फॉरवर्डान तांचो भावी उमेदवार राजेश वेरेकाराचें ऑफिस उक्तें केलें। पॉलिटिकल पार्टी खूब आसतात, पावसान अळमी जातात। पावसान अळमी जाता तशी इलेक्शनाच्या टायमार पॉलिटिकल पार्ट्योय नव्यो जातात, नवे पक्ष येतात आणि इलेक्शन सोंपतकर पक्ष नाच जातात। दुसरे असे पक्ष आहा की 2-3 आमदार जिखून येवप आणि खंयच्याय सरकारान आपूण घुसप, हेच तांची यूएसपी जाल्ली आहा। कितल्या वर्सां तेच करतात। आमी बी आज तेच केल्लें आहा। तुम्ही म्हणटाले की यार तूं कितें उलयता, तुवें तेच केलां म्हणून। आमी बी 3 आमदार निवडून आयले, आमी सरकारान भितर घुसले आणि 3 बरे गडगंज पोर्टफोलिओ घेऊन 3 आमदार मंत्री म्हणून आसात। पूण आमी फुडले खेपे हो पक्ष 3 आमदारांचो पक्ष करपाक येवंक ना। आमी फुडले खेपे 3 आमदारांचो आणि 3 मंत्र्यांचो पक्ष आसचोच ना, हे तरी हांव तुमकां गॅरंटेड सांगूं शकता। आनी खंय येतात थंय आमी फार मारता तो तीर आमचो सारको आसताच। तसो आमी एक तीर घेऊन हांगा फोंड्या आयिल्ले आहा। जे शिक्षण हातूंत आमी इतले फुडें पावले, प्राथमीक शिक्षण इस्टॅब्लिश जे जाल्लें आहा हे भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ले कामा खातीर आमी फुडें पाविल्ले आहा। पूण ताजे मागीर कितें जालें, ताजे मागीर मगो पक्ष म्हणटा तो रिफॉर्म्स हाडपाक बंद केले। रिफॉर्म्स हाडूंक जाय, रिफॉर्म्स म्हणटाले गरजेचे। रिफॉर्म ना जाल्यार प्रगती जायना आणि लोकशाही रिफॉर्म्स म्हणटाले गरजेचेच। पूण गेले खूब वर्सां आमी पळयतात की जो ओल्डस्ट प्रादेशीक पक्ष, खूब जाण आमकां म्हणटात तुमी लेटस्ट न्यूअस्ट रिजनल पार्टी, आमी न्यूअस्ट आसतले पुणून आमी इतिहासाक विसरून हांगा येवंक ना। आमी इतिहासाची कदर करून हांगा फुडें पावल मारिल्लें आहा। आणि ओल्डस्ट रिजनल पार्टी जी आहा ती रिफॉर्म्स म्हणटा ती विसरली। सुवाळ्याक पक्षाचे बाकीचे 2 आमदार मंत्री आशिल्ले। फोंड्याक गोवा फॉरवर्डाचो भावी उमेदवार राजेश वेरेकार गोंयकारपणाच्या अजेंडाक लागून खंय तो गोवा फॉरवर्डाक जॉइन जाला। आज आमकां खऱ्या अर्थान प्रादेशीक बऱ्या पक्षाची गरज आसा। दिल्लीचे पक्ष आमच्या समस्या सोडूंक शकना, दिल्लीचे पक्ष आमच्यो भावना समजूंक शकना। त्यो भावना जर समजतलो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड सारको प्रादेशीक पक्ष जाय, हें जालें एक कारण। दुसरें येता गोंयकाराचे ही सांबाळपी। आज म्हाका दिसता गोंयकार म्हणजे बहुजन समाज। आतां म्हाका विजय बाब म्हणटालो, बहुजन समाजाचो खऱ्या अर्थान नेतो म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकर। हे गोंयकारपण बहुसंख्येन जे लोक आसा बहुजन समाजाक घेवन फुडें वचपी असो हो पक्ष म्हणजे आमचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष। इलेक्शनाच्या पयलीं हांव वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो काँग्रेस पक्षाचो। जेन्ना हाय कमांड येताले, जावं तो दिग्विजय सिंग जावं चल्ला कुमार येवं, हांव सदां तांकां सांगतालो की एलायन्स करया गोवा 4 पार्टी कडेन आनी आमी इलेक्शन या म्हणून। सगळ्यांनी हय हय म्हणून सांगत गेले। पूण दुखाची गोश्ट एक दीस म्हणल्यार फातोर्डा कॅन्डिडेट घातलो। ते दिसा सालिगांव आमचो कॅन्डिडेट आशिल्लो जे सालगांवकर, तेजे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातलो आणि शिवोले घातलो। हांव वायस प्रेसिडेंट आसतना म्हाजे जे उंच आशिल्ले ताका हांवें फोन करून विचारले आनी म्हणलें कॅन्डिडेट कित्याक घातले काय म्हणून। तुका म्हणलें मुखार जिखून येतकीर ते मनीस नाका। म्हाका उत्तर येयलें आमी जिखपाक घालूं ना, ताका वळोवपाक घातला म्हणून। जयेश बाबा कडेन आरडीए आसात, आमचे दुसरे मंत्री बाब विनोद हांचे कडेन WRD आसा, बाब विजया कडेन TCP आसा आनी एग्रीकल्चर। हेच जर डिपार्टमेंटाची जर आमी कामां केली, निश्चितच म्हाका खात्री आसा की फुडले इलेक्शन पोंडा मतदारसंघांतल्यान पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान राजेशाक 5000 मतान आमी निवडून विधानसभेत धाडटली। कारण आमची काम करपाची पद्दत वेगळी। आमी आश्वासनां दितात, काम जर जायना जाल्यार तोंडार सरळ सांगतात, काम जाता जाल्यार करून दाखयतात। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गोंयचे नुस्त्या मार्केट गोंयकाराच्या हातात दियात। फिश माफियांचे भरीक वावुरचे परस सरकारान गोंयकारां खातीर वावुरचें म्हूण प्रदेश काँग्रेस समितीचो सरकाराक सल्लो।
नुस्तें आयात बंद दवरून गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक कितलें पावता तें पयलीं पळयात. गरज पडल्यार भायलें नुस्तें पद्दतशीर हाडात म्हूण प्रदेश अध्यक्ष गिरीश उलयलो. माफियाक आनी एजन्सीक जे तुमी मदत करपाक सोदतात भायल्या आनी गोंयकारांक हे फॉर्मुलीन घातलेलें नुस्तें खावपाक सोदतात. कारण आयज इतले ट्रक येतात भितर सुरू जाल्ले आसात आनी मुख्यमंत्री स्वताक सांगता की मेकानिझम ना म्हणून. तुमी कशें टेस्ट करता दोनी जे नुस्तें इतले ट्रक येता ते आनी ते कितलो एक ट्रक इन्स्पेक्ट करपाक एक ट्रकाचें नुस्तें इन्स्पेक्ट करपाक कितलो टायम लागतलो. सो तें मागीर पळोवया. पयलीं इमिजिएटली तुमी जे इम्पोर्ट भायलें नुस्तें येता तें बंद करात. गोंयचें नुस्तें येतात गोंयचे जे आमचे रांपोणकार आसात जे ट्रॉलर ओनर आसतात तांकां हें नुस्त्याचें मार्केट फ्री करून दियात. तुमी तुमचो सरकार हो जे फीश माफिया खातीर चलयनाकात. आमच्या गोंयकारांचे जे गोंयकार जे नुस्तेकार आसात तांकां ह्या मार्केटाचेर कंट्रोल घेवनी. गोंयकारांक बरें नुस्तें खावनी गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक खावनी तें उरलें जाल्यार तुमी भायर दियात. काँग्रेस सरकारान 2008 SEZ पॉलिसी फाटीं घेतिल्ली. प्रकरण कोर्टांत गेल्लें. कोर्टान कंपन्यांक IDCची जागा परत दिवंक सांगिल्ली. 10 वर्सां जमीन ताब्यांत दवरपी कंपन्यांकडच्यान वसुली करपाचें सोडून सरकार वेल्यान तांकां कोटयांनी ज्यूर दिता. गोंयकारांचे टॅक्सपेयराचे पयशे तुमी ह्या कंपनीक दितात. हें कसलें सेटींग आनी गरज कितें पडली. एक्चुअली ह्या सरकारान ह्या कंपनी कडल्यान पयशे घेवपाक जाय आशिल्ले. ह्या कंपनीन कडल्यान कारण ह्या कंपनीन गोंयच्या IDCची जमीन जवळ जवळ 10 वर्सां त्यांच्या ताब्यात दवरली. द IDC हॅज लॉस्ट द रेव्हेन्यू फॉर 10 years कारण ही जमीन ह्या कंपनीच्या ताब्यात आशिल्ली. सो एक्चुअली ह्या कंपनी कडल्यान IDCन ह्या सरकारान पयशे रिकवर करपाक जाय आशिल्ले. आमी म्हणटात ते सोडून दियात थंय आमी हें करनात. पूण तुमी तांकां वयल्यान आनीक इंट्रस्टान पयशे दितात ते सुद्दां भरलेले तेजे परस डबला परस पायस. कसलो अन्याय गोंयच्या लोकांचेर हो सरकार करता. डिमांड करता ह्या सरकारा कडेन की जे तुमी इंट्रस्ट तांकां पे करतात जो अमावंट अरावंड 133 crores आसा ते तुमी इमिजिएटली डिसिजन विथड्रॉ करात आनी इमिजिएटली तुमी सुप्रीम कोर्टाक कळयात की आमी तांकां इंट्रस्ट दिनात. ऑन द कॉन्ट्री तेंचे कडल्यान रिकवरी करपाक जाय आशिल्ली. जमीन गोंयची IDCची जमीन 10 वर्सां तेणी स्वता कडेन दवरली. तीच जमीन जर IDCन आनी कोणा कडेन दिली जाल्यार IDCक वेगळें उत्पन्न जाता आशिल्लें. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठी. आतां गोंयांत गणपतीच्यो मुर्त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टूय. बेळगांव वाठारांतल्यो मुर्त्यो गोंयांत पावल्यो आनी गोंयांत तयार जाल्ल्यो मुर्त्यो महाराष्ट्र कर्नाटकांत चल्ल्यो. चवथ म्हयन्यार तेंकल्या आसतना गणपतीकार आनी चित्रशाळावाले आपआपले तयारेक लागल्यात. GST लागत सावन खंय मुर्त्यो मातश्यो म्हारग. एकलो बेळगांवचो सप्लायर गोंयान आयिल्ले कडेन आमी ताका गाठलो. तो खंय कितलीं वर्सां जालीं गोंयान मुर्त्यो सप्लाय करता. आमी 500-700 गणपती करतात. गोव्याला थोडे देतोय बाकी तिकडे आमच्या रिटेल वगैरे असतात. एक पहिलेची आमची वडिलांपासून एक परंपरा चालू आहे तीच आम्ही आता पुढे ठेवायला लागलो. आणि जवळजवळ चिखल मातीची बी आणि प्लास्टर माती वगैरे सगळं त्याच्यानं. परत जवळजवळ आमचं एक 30-40 वर्ष झाले तेच बिझनेस चालू आहे. वडिलांपासून आमचं ते पहिल्यापासून. मातीचे बनवण्यामध्ये थोडा टाईम फार जातो आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ एक 3-4 दिवस एक मूर्तीला असं जात आहे. आणि आता थोडे दर वाढलेले आहेत रंगकामाचे ह्याचे त्याचे थोडे GSTमुळे थोडा रेट. माती आम्हाला बाहेरून आणायला लागते गोकाक साईडला कोन्नूर साईडला वगैरे. दुसरे वटेन गोंयचे चित्रशाळेवाले फाटिनात कांय जाण मुर्त्यो कर्नाटक महाराष्ट्रान धाडूंक लागले.
घरानूच करता हांव आनी खंय करना म्हाजे फकत गणपती ऑर्डरीचेर लोक लायक करता अशी जाय मुर्ती तशी जाय मुर्ती ताका लागून म्हाजे सारकी गणपती मुर्त्यो मडगांवा भायर वास्को पणजी माळगांव महाराष्ट्रान सुद्दां पावल्या म्हाजी मुर्ती. आतां म्हाका जाले 40-45 वर्सां चालू गॅलरी. आमी तशें सगळे हाडटात बॉम्बेचे बेळगांवचे दवरले कोन्नूर दवरले गोकाक हे सगळे पयशे आमी गणपती हाडटा आनी हांगा बी तयार करता आमी. म्हणजे जवळ जवळ आमी आतां गणपती हांगासर पिलार पणजी अशें वयर मडगांव 2-3 ठिकाणी दवरल्या गणपती. आनी स्पेशलिटी म्हणजे तुगेलें पेंटिंगाचेर न्ही पेंटिंगाचें आनी व्हरता खंय तुगेलें भायर भायर व्हरता मैसूर तुगेलें केरळा बेंगलोर अशें. प्रत्येक जाण आपापल्या तयारेक लागला. सरकार हालीं गोंयच्या मुर्तीकारांक सबसिडी दिता. हालीं चित्रशाळा वाडिल्ल्यान खंय धंदो मातसो वयर सकयल जाला. मूर्ती आमी तशें 200-250 हाडटा चड हाडना आमी कित्याक आमकां जाता तितूच हाडटा आमी खूब हाडना. सगळे लोक घालता आतां शाळा सगळीच जाल्यात आतां खंय वता ते शाळा जाल्यात कितें करतले आनी जाता आमचो परिणाम. गोंयान पीओपीच्या गणेश मुर्तीचेर बंदी तरी पीओपीच्यो मुर्ती पावतातूच. विसर्जनाक उफेल्या उपरांत कळपाचें तें कळटा. सध्या फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याक लागून चॅक नाक्यांचेर एफडीएक अलर्ट. मात भायल्यो गणेश मुर्ती पीओपी चिकण मातयेच्यो काय मिक्स ते तपासूंक आजून तरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची यंत्रणा अलर्ट दिसनात. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.